गोंयचे इतिहासाचे श्रृंखला विश्व कोंकणी चॅनल तुमगेल खातीर हाडटा आसा तुमकां सगळ्यांक ह्या सरणीक स्वागत. आज ही आमगेलो टू गोंयचे इतिहासाचे अनेक पावळो पळोवच्याक आमकां दाखोवच्याक डॉक्टर रोहित आर फळगांवकर आमगेलो आसाची. डॉक्टर रोहित तुमकां ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करता. डॉक्टर रोहित आर फळगांवकर हांणी एक इतिहास तज्ञ, मूर्तिशास्त्रज्ञ तशीच इतिहासाचे उपन्यासकार. तांणी गोंयचे धार्मिक आणि सांस्कृतिक इतिहास मूर्तिशास्त्राचे आधारित जावन तांगेले PhD प्रबंधाक सावित्रीबाई फुले युनिवर्सिटी पुणे दाखवून तांगेले PhD पदवी जोडिल्ली आसा. तशीच तांणी संत सोयरोबानाथ आंबिये कॉलेज गोवा हांगा तांणी अध्यापन वृत्ती करता आसाची. डॉक्टर फळगांवकर तांणी गोंयचे अनेक म्युझियमाक संबंध पाविले या पुरातत्वाक संबंध पाविले समितींतू सदस्य जावन आसाची. डॉक्टर रोहित तुमकां ह्या कार्यक्रमाक परत एक फावटी हांव स्वागत करता. आज ही आमी डॉक्टर रोहिता कडेन एक विशेष जावन आशिल्ले गोंयचे आचरणेच्या विशयारी आमी उलयताची. गोंयांतू आमकां तस आमगेले कितलीं जाणाले कुलदेवी जावन आसा शांतादुर्गा. हिका शांतेरी म्हणून आपयताची. हिका शांतेरी म्हणून कित्याक आपयताची, शांतेरी म्हळ्यार कोण आनी शांतेरी म्हळ्यार कसले, ह्या विशयारी आयचे उपन्यास आयचे भासाभास आज डॉक्टर रोहिता कडेन आमी चलयताची. डॉक्टर रोहित तुमी सांगा म्हाका शांतेरी म्हळ्यार कसले. सातेर हाजो एक तो शब्द असो ओरिजिनल शब्द आमी म्हणया सातेर. तो सातेर म्हणजे बेजिकली ती एक्झॅक्टली अर्थ कितें हाजे अजून पर्यंत खूब वेगळे वेगळे वेरियंट्स आसात. म्हणजे तांची 2-3 मतां आसात. एक मत म्हणजे सात, ताका आमी जो शब्द उच्चार करता तो सात. सात म्हणजे भूमी म्हणजे जमीन आनी एर म्हणजे वयर. जशें आमी माळयेर, जिबेर, ताळयेर म्हणटा ते भुमीचेर वयर आयिल्ली. जी रोयण आसता ती वयर आयिल्ली आसता म्हणून ती भुमीचेर सातेर अशी असो एक ते मिनींग आसा. दुसरो जो एक विचार श्रेणी आसा ती म्हणटा की ना, सातेर म्हणजे ती साते गेल्लो म्हणटा आमी जे बाजार करपाक गेल्लो. ती प्रत्येक अशी जी सोसायटी आशिल्ल्यो त्या सोसायटीन एक देवी आसताली त्या हाजी, आनी ती नॉर्मली गांवच्या मदीं आसताली किंवा ट्रेड सेंटर्स आसताले थंय आसताली. सो ती थंय सातेर आसताली म्हणून ती सातेर म्हणजे बाजाराची देवी. म्हणून अनेक ठिकाणी तुम्ही मेळटा की सातेरीचो वार आसता शुक्रार आसता. जे दिसा थंय बाजार भरतालो त्या दिसा तिचो वार आसतालो. सो अशी ताची 2-3 हे आसा, साते किंवा सातेर अशें. आनी मुंडारी भाशेंत सात म्हणजे भूमी. पूण आमी ताजेर चड ताजेर संशोधन अजून जावपा जाय. कारण अशें की लोकदैवत जाल्ले कारणान, जनमानसाचे दैवत जाल्ले कारणान आनी आमी आमगेली भाशा डेवलप जायत आसा. सो ते पयलीं आमी कितें उलयताले हाजी शब्दकोश हे काडून आतां आमी पळयतात. सो तातूंतल्यान आमी विसर पडत गेल्या. सो हाजेर आनी संशोधन जावपाक सगळे स्कोप आसा. सो सातेरी हाजे आचरण आमी पळयतना सातेरीक एक रोयण या मुयेचे हुत्तो या वाळती हाजे एक वाळतीचे एक स्वरुपारी आमी सातेरीचे आचरण या आराधना जावची आमी पळयताची. हाजे ऐतिहासीक कसले कशें आसा की तुमी पयलीं सावन जर पळयत, आमी हडप्पन काळा पासून जर पळयले, हडप्पन, मोहेंजोदाडो, आतां नवी उत्खनन जाला हांगा खंय हरियाणा एरियाक राखीगडी म्हणटात ते. तुम्ही प्रत्येक कडेन तांचे उत्खनन जर पळयलें न्ही तर मदर गॉडेस हांचे टेराकोटा स्टॅच्यूज मेळटात, आयकॉन्स मेळटात. आनी ती कशी दाखयल्या, ती देवी दाखयल्या आनी तिचेर अशी वयली इलॅबोरेट हेडगियर जेणे वयर अशें व्हडले मस्तकाक एक हें घाल्लें आसा, टोपी कशी, आनी आंगा सगळें भांगर घाल्लें आसा. ती मदर गॉडेस. आतां ती मदर गॉडेस आनी ही सातेर इज ऑल्सो अ मदर गॉडेस. म्हणजे आमी सदांच एक लक्षांत घेवपाक जाय की आमची संस्कृती 2 प्रकारची उपासना आसतात. म्हणजे थोडे आयकॉन, एनआयकॉनिक आनी आयकॉनिक, मूर्त आनी अमूर्त, ही आमच्या हातून संस्कृती आसात प्रत्येक. सो ही जी आसा सातेर ती एनआयकॉनिक हातून पडटा, ग्रुपान पडटा. आनी ती एनआयकॉनिक जेन्ना ग्रुपान पडटा तेन्ना तिजी फाटल्यान एक कित्याक ती सातेरच रोयणच कित्याक, बाकीचो भुमी पासून जाल्ले आनी अनेक गोश्टी आसा. फातर आसा, फातर कित्याक लोक देव माननात. पूण एग्रेरियन कम्युनिटी म्हणजे नियोलिथीक सोसायटी जेन्ना स्टार्ट जाली, सेटलमेंट एज किंवा कल्टिवेशन म्हणटा ताका आमी,
जगभरात जी स्टार्ट जाली तातूंत ह्यो अश्यो मदर गॉडेसीस मेळ्ळ्यात आनी खास करून कोंकण बेल्टाचेर जी शेत लोक रोयताले कल्टिवेशन करताले तांचे खातीर इट वॉज अ एक्सलंट रेप्रेजेंटेशन ऑफ मदर अर्थ म्हणजे मातयेची ती सारकी बेस्ट एक रेप्रेजेंटेशन आशिल्लें ताचें कारण अशें की जेन्ना सोसायटी जेन्ना डेव्हलप जाता समाज तेन्ना तांकां देव म्हणपा खातीर एक कितें तरी जाय पडटा आनी जी मदर अर्थ जी आसता ती तातूंत डायनेमिजम कितें आसा फातरान डायनेमिजम ना एक्टिविजम ना हांव सदांच म्हणटा की नॉन लिव्हिंग आनी लिव्हिंग आसता आमकां ते शाळेंत सुद्दां शिकयल्लें आसता नॉन लिव्हिंगान कितें आसता की ताका ग्रोथ ना ते खायना ते चलना ते वचना लिव्हिंगान कितें आसता ते सगळें मुवमेंट आसता ग्रोथ आसता देव म्हळ्यार की तो डायनेमीक आसपा जाय संकल्पनाच तशी आसा की देव म्हळ्यार की उल मारल्यार पावता आमकां सो मदर अर्थाची रेप्रेजेंटेशन म्हणजे रोयण एंटील म्हणजे हांव सदांच एक म्हणजे एक प्रिंसिपलाचेर हांव ते हें करता तत्वाचेर हांव ते प्रूव करता की मदर अर्थ इज द ओनली representation of bhumi which is non living roin but still has growth ते रोहिणीक अशी एक ती ग्रोथ ताका वेगळ्या कारणां लागून आसता सायंटिफिकली आमकां खबर आसा की ती वाळटी आसता भितर ती ताका वाड करता पूण तेन्नाच्या काळांत तीच एक डायनेमीक आस्पेक्ट आशिल्लो फीचर आशिल्लो म्हणून ती रोहिण आमी एक थोडे आमगेले एक चित्र आसाची आमी पळोवया रोहिणाचे आराधना कशी खंयची रुपार जाता म्हण हे खंयचे ही रोहिण जी आसा ती पेडणे तालुक्यांतली विरनोडा ह्या गांवची रोहिण आसा आणि तुम्ही जर सांतेरी म्हणून आपयतात हय ही काय सातेरी म्हणून आपयतात सातेरीच म्हणटात तिका अजून पर्यंत सातेरी म्हणटात आणि तुम्ही जर ही जी एकंदरीत जर कन्स्ट्रक्शन पळयलें बाकीचे स्ट्रक्चर जो आसा तिका तिची उबी वाड जाल्ली आसा वर्टिकल ग्रोथ आसा आणि तिची जर देवूळ जर तुम्ही पळयलें तर ह्या देवळाच्या सभोवत त्या रोहिणीच्या भोंवतणी तुमकां प्रदक्षिण काडपा खातीर स्कोप आसा आनी एक इम्पॉर्टंट फीचर म्हणजे तुम्ही तो नोट करपा जाय म्हणजे तिचे स्ट्रक्चर टेम्पल स्ट्रक्चर ताका ताणें 2 लेवलाचेर ते बांदतात एक ताका सकयल आसा आनी ताजे वयर आनी एक रूफ आसता तो मदीं गॅप दवरतात तो गॅप कित्याक लागून काय म्हळ्यार ती रोहिणीचे वेंटिलेशन जर तर रोहिणीक जर वेंटिलेशन मेळना तर तिची ग्रोथ जायना थोडे ठिकाणी अशी रोहिण आसा जी सारखी वयर हाका तेकिल्ली आसा छप्पराक ते काडनात ते ती छप्परा तेकल्या छप्परा वाळटी लागतली म्हणून ते तशें काडनात तिका एक भावना आनी तिका हें आसा तर दुसरी गोष्ट म्हणजे जेन्ना ती रोहिण वाडना तेन्ना ती थोडे कडेन ती ढासळटा ढासळिल्ली रोहिण जेन्ना सकयल पडटा तेन्नाय बी तुमी हांगाय पळयतले की ताजे भोंवतणी जागा दवरतात म्हणजे ती रोहिण जेन्ना सकयल पडली ती परत ताणी ती काडप ना तिका हात लायनात सो तुमी ती वर्टिकल एज वेल एज हॉरिझॉन्टल ग्रोथ ती जी ते एनकरेज करतात ही गोंयची रोहिणी दुसरी ना ही पेडणे तालुक्यांतली रोहिणी गोंयची वयले म्हणजे सगळ्यात नॉर्थ मोस्ट तालुका आसा गोंयचो विरनोडा म्हण गांव आसा थंयची रोहिणी अनेक चित्र पळय हे गोंयचेची हे गोंयचेच एक रोहिण आसा पूण हातून तुमी पळया की तिचे जे असोसिएशन आसा दॅट इज तिका ते कनेक्शन ताणी सर्पा कडेन जोडलां आनी ते सर्प ताणें कावी कलेन दाखयल्या म्हणजे ती रोहिण आनी कावी कला हातून आमी इंटरप्रेट करपा जाय की ते कॉन्स्टंट तांचे इंटिग्रेशन आसा ते सर्पांचे अनेक हे खंयचे ही फोंडे तालुक्यांतली भूमिका आतां परत एकदां सांगता की तिका सांतेरीचे ऐवजी आनी नांवां आसा तिका केळबाय म्हळ्या केळमाय म्हळ्या तिका बोमका म्हळ्या बोमकाय म्हळ्या ही जी रोहिण आसा ती भोमा ह्या गांवची म्हणजे ती गांवची नांव बी ते हाजे वयल्यान पडलां भोम म्हणजे भूमिका म्हणजे तिका ताका लागून तुमी हांगा ती रोहिण फाटल्यान पळयता आनी मुखार ताणी ती मुर्ती स्थापन केल्या अनेक चित्र ही तीच अनेक ही इंटरेस्टिंग आसा अशी तरेची रोहिण गोंयांतय मेळना पूण ही गोंयची न्ही ही कोंकण बेल्टा सिंधुदुर्ग त्या तालुक्यांतली हय पूण हातून कशें आसा की तिका रोहिणीक एक स्त्री रूप दिवपाचो प्रयत्न केला आमची संस्कृतींत सदांच रोहिण जरी आमी देवी मानली तरी सुद्दां ताका देवीचें स्वरूप दिवप हे आनी किंवा एक आमकां आयकॉन जाय पडप उपासना करपा खातीर तातून आमी हो एक बरो एटेम्प्ट आसा की तो आयकॉन ताणी तयार केल्लो आसा देवीचें स्वरूप तिका अनेक
ही तुम्ही परत एकदा पळया, ही निसर्गाच्या स्वरूपात रोयण आसा, वय. म्हणजे नॅचरल आसा ती. आणि परत तुम्ही पळयात की तिका रूफ जे आसा ते डबल स्टोरी आसा, वय म्हणजे मदीं ताका स्पेस दवरला. वय सो परत ग्रो जावपाक, वाड जावपाक. वय अनेक हां ही गोंयची न्ही, ही परत सावंतवाडी त्या भागातलीच रोयण आसा. खूब काळान ती रोयणी ढासळिल्ल्यो आसात, हां पूण अशें एक हें आसा की त्या तिका स्पर्श करप ना. ताका लागून कॉन्सॉलिडेट करपाचो एक प्रयत्न जाल्लो आसा. म्हणजे तिका केन्ना केन्ना भायली माती हाडप आनी ती थापप, किंवा तिका अनेक तरेची तिजेर हें करप. सो तशी एक हो एक एटेम्प्ट आसा. वय आनी मागीर तांचे फाटल्यान वेगळे वेगळे एक आख्यायिका जोडिल्ले आमकां समजता. एक रिस्टोरेशन. हय हय, रिस्टोरेशन. वय अनेक. सो ही मूर्ती म्हणजे तुम्ही सातेरीची मूर्ती जेन्ना संकल्पना आयली, ती मूर्ती कशी आसची, तो तर मुर्तीकारान एक तिका वेगळे तरेचें स्वरूप दिलां. हांगा कशें आसा की ही मुळात महालक्ष्मीची मूर्ती, ताणें तिका सातेरीचें स्वरूप दिलां. सातेरीचें स्वरूप कित्याक लागून दिलां, सकयल तुमी दोनी सर्प पळयतात, ते सर्प इज अ परफेक्ट रेप्रेझेंटेशन ऑफ सातेर. सो कशें आसा की तुमी ताणें ताजो एसेन्स, ताजो जो गाभो जो आसा तो ताणें मेंटेन केल्लो आसा हांगा मुर्तीकारान. एट द सेम टायम तिका एक देवीचें स्वरूप दिलां. ही परत एकदा सातेरच, पूण ही गोंयची न्ही, पूण परत एकदा तुम्ही पळयात ते स्पेस ताणी मेंटेन केला छपरां भितर हे करपा खातीर, वेंटिलेशना खातीर. आमकां हे सगळे आमी चित्र पळयले, चड करून ते गोंयचे वयले भागाचे, म्हळ्यार कोंकण प्रदेशाचे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या सावंतवाडी असल भागांतूल आसा. आतां गोंयांत तूं असल रोयणाचे चित्र खंय म्हळ्यार भौमाचे एक तुमी सांगले. आतां आमगेले म्हळ्यार आमी जे गोंयांत आवन पळोवन हांगा मंगळुरा आयले या कोची आयले लोक हांगा राविल्ले आसाचे, हांचे कुलदेवी शांतादुर्गा आमकां पळोवचें मेळटा फोंडा अंत भितर. तर थंय आमकां हे रोयण पळोवचें मेळना, ताजें कारण कितें? बरोबर. तुम्ही जर तर इतिहास पळयलो की स्थलांतर जी केल्ली देवळां आसात थंय रोयण मेळना आमकां, पूण सगळ्यो शांतादुर्गा आसात त्यो सातेरच आसात, सातेरीच त्यो. म्हणजे उदाहरणार्थ तुम्ही जर फोंडे तालुक्यात कुंकळ्या गांवांत गेले तर थंय बी मुखार देवी आसा आनी फाटल्यान रोयण आसा. सो फोंडा तालुका हो पोर्तुगीजाच्या अंडर नंतर आयलो, जेन्ना तांचे धर्मछळाची जी हें आसा, संकल्पना जी आसा किंवा ती पिरियड तो जेन्ना कमी जालो तेन्ना फोंडे तालुका पोर्तुगीजाच्या अंडर आयलो. म्हणजे आमी नवी काबिजाद आनी जुनी काबिजाद म्हणटात. जुनी काबिजाद खंयची येता? न्यू कॉन्क्वेस्ट, ओल्ड कॉन्क्वेस्ट. ओल्ड कॉन्क्वेस्ट म्हणजे तिसवाडी, सालसेत आनी बार्देस, ह्या तिनूय तालुक्यान तुमकां रोयण दिश्टी पडना किंवा स्थलांतर जाल्ली देवळां. शांतादुर्गा कवळे जर तुमी गेले किंवा आनी शांतादुर्गा कुंकळकारीण, फातर्पेकारीण हांगा जर गेले थंय रोयण ना. पूण ताजे फाटल्यान एक हें म्हळ्यार कितें, रिजन म्हळ्यार कितें, जेन्ना देवूळ स्थलांतर करपाचो वेळ आयलो हें करपाचो हाका लागून, तेन्ना रोयण कशी व्हरतले? आनी मुर्ती उबारून व्हरपाक शक्य आसा, पूण रोयण कशी रातोरात व्हरले आसता? बरोबर. प्लॅनिंग बरोबर, म्हणजे ते आकांत आयिल्लो तेन्ना. सो ताका लागून जे कडान ती स्थलांतर केली, शांतादुर्गा कवळे ही केळशीची, केळशी सालसेत तालुका, थंय तिजी ओरिजिनल रोयण आसपा जाय, कित्याक तिका सातेरीच म्हळ्यार पोर्तुगीज डॉक्युमेंट्सांनी. तुम्ही जर बाकीची इतर हे जर पळयले की ती रोयण व्हरपाक डिफिकल्ट म्हणून ताणें मूर्ती घेवन गेले. पूण हाका दोन अपवाद आसात. दोन अपवाद म्हणजे आमकां कळटा आख्यायिके वेल्यान की स्थलांतर ताणें कशें केलें आसतलें. म्हणजे नागवा हें गांव आसा, नागवें, तें सद्या सालसेत तालुक्यान आसा. थंय भगवतीचें देवूळ आशिल्लें आनी इवन आमी तांकां सह्याद्री खंडान तिका भगवतीच म्हळ्या. पूण ती भगवती आतां हांगा अंकोला स्थलांतर केली, पूण थंय तिका महामाया म्हळें. आज सध्या लक्ष्मीनारायण महामाया म्हणटात. पूण सगळे रेकॉर्ड्स आसात न्ही ते भगवतीच तिका म्हणटात. पोर्तुगीज रेकॉर्ड्स तिका बागोमती म्हणटा. सो ते कित्याक जालें ते एक आख्यायिका आसा, ती जाणटेल्यांनी सांगिल्ली की थंय रोयण आशिल्ली मूळ जाग्यार नागवें. ती रोयण व्हरतले कशें, शक्य ना. सो ते लोकांनी तिका नाल्ल दवरला आनी तत्व सगळी देवी गाराणी घाल्या की तुमी त्या नाल्लान येवन तत्व सगळी तुजी येवची, सामील जावची. आनी ते नाल्ल आनी ती लक्ष्मीनारायणाची मूर्ती घेवन ते आयले. ते खंय सेफ जागो पळयत ते आयले. खंय पर्यंत पावले, काळी नदी उबली आनी ते अंकोला पर्यंत पावले. जेन्ना अंकोला पावले रात जाली.
रात जातकीर थंय एक भगवतीचें देवूळ आशिल्लें. सो ताणें ते ग्रामस्थांक विचारलें की आमी तुमची देवळां आमी अशें आयल्या, अरिश्ट आयला आपल्याचेर, कितें करूं? जाल्यार ग्रामस्थांनी सांगलें तुमी देवळां आश्रय घेवपाक हरकत ना, पूण 2 भगवती एका देवळांक दवरपाक शिश्टाचार लागता. म्हणजे तुमी दोनूय जर हाडल्यो तर त्यो ताका एक वेगळे तरेची एक फॉर्मेलिटी आसता. सो तुमी देव घेवन आयिल्ले आसात, तुमी कितें करा, ते पटांगणां तुमी आंगणां ते तुमचे देव थंय दवरा आनी तुमी हांगा रात काडा, मागीर पळोवया फाल्यां कितें करपाचें तें आमी पळोवया. जेन्ना सकाळ जाली तेन्ना लक्ष्मीनारायणाची मुर्ती ताणें थंय दवरिल्ली आनी तो नाल्ल त्यो भायर हाडलो. सकाळ जाली त्या नाल्लाचेर रोयण जाल्ली. सो तशी एक आख्यायिका आसा. शांतादुर्गा शंकवाळेश्वरी जी फोण्या आसा ती सांकवाळ आशिल्ली. तिजी सद्याक पंचधातूची मुर्ती आसा, महिषासूर मर्दनी रुपी. ती जवळ जवळ विजयनगर काळीन आसा, 15व्या-16व्या शतकांतली. पूण तिजी फाटल्यान रोयण आसा. पूण तुमी म्हणटाले की ती रोयण ताणें कशी शिफ्ट केली, परत घेऊ तुमी म्हणटात की ते रोयण कशी शिफ्ट केली ताणें. सो ती रोयण शिफ्ट करपा फाटल्यान अजून आमगे इतिहास तसो खबर ना. पूण जशी अंकोलची गोश्ट जाली नाल्लाची, तशीच ती थंयच्यान नाल्ल घेवन ते आयले आसतले आनी थंय फाटल्यान रोयण जाली आसतली. सो सगळ्यो ज्यो शांतादुर्गा जी आज आमी म्हणटा ती शांतेरी, सातेरी किंवा ती रोहिणीच्या स्वरुपांतली देवी. परत एकदां तांच्यो जोड देव आसात, ताका रवळनाथ अशेंय आसा. म्हणजे खूब ठिकाणी भगवती रवळनाथ, सातेर रवळनाथ अशे तांची उपासना आसा. रवळनाथ म्हणजे कितें की तो परत रवळू हाजे वयल्यान आयला, ताका आमी रवळूच म्हणटात. म्हणजे तुमी जर माशेलां गेले जर पिसो रवळू आनी शाणो रवळू आसा, म्हणजे तो तशें पिसो आनी शाणो ह्या अर्थान घेवपाचें न्ही. ते पिसो रवळू ताजी कार्य आसतालें की ताणें मानसीक जे हे आसताले, मानसीक रोग जे आसताले तांकां निवारण करपाचें म्हणून तो पिसो रवळू. म्हणजे तशें ते आमी लिटरल सेन्सान जे आमी घेता तो पिसो हो शाणो तशें न्ही. सो ताजी कार्य म्हणजे प्रत्येक देवांक आमच्या कार्य आसता, ताची एक फंक्शन आसता, ड्युटी आसता. थोडे शेत राखता, थोडे हे करता. सो हे आसताले ताका हिलिंग प्रॉपर्टीज आसतात. म्हणजे तुमी जर तर पिशे रोळूची हाका जर पयलीं कशें आसतालें एक आमी सांगपाक सोदता की हातून आतां ताजें इंटरप्रिटेशन चुकीचें करतात की मानसीक हाका की तुमी अशें ट्रिटमेंट दिताले, तशें न्ही. तें पयलीं कितें आसतालें जे हाका हाजेर वखद ना, उपचार ना, थंय देव. आनी पिसो रवळू कडेन गेले तेन्ना कशें आशिल्लें की आतां आमी ताका सायकोलॉजिकल बिहेवियर म्हणटात, ताका तशें पिशी म्हणनात, इट इज नॉट अ रायट वर्ड टू यू. पूण तेन्ना कशें आशिल्लें ताका उपचार ना, ताका आमकां अर्थ खबर ना तेन्ना, म्हणून ते रवळू म्हऱ्या वताले. रवळू इज अगेन रव म्हणजे कण हाजे वयल्यान आयला. सो तो मेल काउंटर पार्ट ऑफ रोयण अशी एक. रवळनाथ काही हुत्त एक रोयण आसतलें ना. रवळनाथ हो मेल, ताका लागून ताका रोयण ना. तो मेल काउंटर पार्ट तिजो. म्हणजे ताजें रूप कितें आशिल्लें? रवळनाथाची मुर्ती स्वरुपांत रूप आसा, पूण पयलीं ताजी 2 हात म्हणजे ताजी तरंगां आसतात नॉर्मली. तरंग म्हणजे एक तरेची हें आसता, साडी कापड बांदून ती तरंग. ताजो उजो हात जो आसता तो रवळनाथ. हय, ताजो वयर तरंगाचेर उजो हात आसता पितळीचो, तो रवळनाथ आसता, रेप्रेझेंटेशन ऑफ रवळनाथ. ताजी तशी पयली पुजा जाताली. आतां निसर्गाचे रुपारी रोयण आमकां सातेरीचे रूप दिसता, तर रवळनाथाचे निसर्ग रुपार कितें आशिल्लें? ना, रवळनाथाचे निसर्ग रुपार म्हणजे पाशाण आसतालें, फातर आसतालो, तो निसर्ग रूप ताजो. आतां आमचे पुरुष जे मेळटात ते पुरुषाचे एक फातर, ही फातर आडवी आसता. म्हणजे ताजी फक्त पादुका स्वरूप दाखयल्लें आसता. सो तशी रवळनाथ आसताली. आनी मागीर ताची मुर्ती जाली म्हणजे ताका तो उबो दाखयतात, हातान डमरू आनी त्रिशूळ धरिल्लें, आनी एका हातान खडग धरिल्लो, पात्र धरिल्लें, आनी ताच्या पांया कडेन घोडो आसता. सो तशें तो रवळनाथाचो एक. आनी तो कोंकण बेल्टार सगळे कडेन तो आमकां मेळटा. रोयण आनी रवळनाथ सगळे कडेन. हय, चडशे गांवांनी जे कडेन सातेर आसता थंय रवळनाथ आसता, किंवा अनेक गांवांनी भगवती आनी रवळनाथ आसा. थोडे कडेन सातेर आनी बेताळ आसा. सो हे तांचे सगळे मेल जे हे आसतात, म्हणजे आमी स्त्री आनी पुरुष जी प्रकृती आनी हे म्हणटात शिवशक्ती, तशी शिवशक्तीची ही उपासना आसा, रिप्रेझेंटेशन आसा. आमकां गोत नाशिल्लें, म्हळ्यार रवळनाथ आनी शांतेरी हे एक जवळ देवता अशी आमकां पयले फावटी आमकां कळ्ळें. आनी मस्त खूब म्हायती तुमी आमकां दिल्ली. रोयण,
सांतेरी आमगेल आराधना आमगेल मूल आराधना आमी कशी रुपार करताले आमगेल मालगड कशी करताले ह्या विशयार आमकां मस्त माहिती तुमी दिली हाजे खातीर तुमकां मनासावन हांव देव बरें करूं म्हणटा विशिश्ट जावन आशिल्ले गोंयचे इतिहासाचे श्रृंखला अशीची मुखार सरता अनेक पावटी आमी अनेक विशय घेवन आमी मेळ्या ते दळताय नमस्कार.